हे म्हणटाय बीच खूंय पावल्या हांकां कांयच खबर ना. आमी रापणें वयसान दवरताले आनी रापणें वयसान उडटाले. हांकां कांय खबर ना. आतां रापणें दवरलें जाल्यार कौस पडटा. आमी सामके इतली आमची फिशींग बंद जाला आतां. हे कोडे मास पडना कोटूल आनी हांकां कांय खबर ना. हिंग बीच वयताले आनी कितें हांकां कांय खबर ना. आतां हार्बर कसो येते वयता ड्रायव्हिंग करून हांकां कितें खबर हांकां कांयच खबर ना. आतां आमी फिशरमॅन मरत चोयताय काबार जायत वयताय. आमी फिशरमॅनाक कोण चोयता कोण चोयना. आनी हे बसले तांकां कांयच आन्सर दिवपाक जायना कांय जायना. तांकां खबर ना. आतां ती हे फलाय जाल्यार बांय जालें थिंगा बांय इश्यूज रेज केल्ले आनी स्पेसिफिकली अबाउट ड्रेजिंग पार्ट जो आतां हांकां करपाचें आसा ते इश्यूचेर आमी एक थोडे पॉयंट्स घातले. लायक पयलीं जें ड्रेजिंग जाल्लें वेन द फर्स्ट ड्रेजिंग वॉज स्टार्टेड हेंचो तांचे रिपोर्ट आसा आनी केन्ना केल्लो तो हो एक क्वेश्चन घातलेलो. ते ड्रेजिंग लागून तांकां इफेक्ट कितलो जालो खाऱ्या वाड्यार तेंची बीच खंय गेली हो एक इफेक्ट आसलो तेजो. तेंची टोपोग्राफी ऑर द रिडिंग्स म्हणटात तेंचे मागलेले ते डॉक्युमेंट्स मागलेले तेंच्या कडेन आमी. आनी कॅपिटल ड्रेजिंगेचेर उलयतलो. सो कॅपिटल ड्रेजिंगेचे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी तेंच्या कडेन मागलेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें आमी फाल्यां तुमकां दिता एका दिसान दिता म्हाका स्पेशली बिकॉज दोज पॉयंट्स रेज बाय मी. आतां आमचे कलेक्टर सांगता कितें ते रिपोर्ट्स जे आमी मागल्या काल जो लेजिबल आसा हे जे क्वेश्चन्स तुवें तयार जातले ते तेंच्या कडेन दिवपाक जायना. हे ते EAC कडेन धाडटले. दीस इज टोटली ऑब्जेक्शनल बिकॉज आमी एक लोकल पीपल आमचे कन्सर्न्स आनी ग्रेवियन्सीस आमी ह्या पब्लीक मिटिंगेन मागूंक शकता. दॅट्स अ रायट गिवन टू अस. ते रायट तेंच्यांनी आज आमचे काडून घेतला आनी तेका लागून ही मिटींग जी आसा ही नल एंड वॉइड आनी स्क्वॅश करपाची. कित्याक आमचे जे रायट्स आसा ते काडून घेता आनी ते फाटल्या बॅकडोरान तेंचे कडेन ते डॉक्युमेंट सबमीट करूंक सोदता वेर दीस डॉक्युमेंट्स आर सपोज टू बी विथ अस. आमी तेजेर क्वेश्चन काडूंक सोदता बाबा ते फर्स्ट ड्रेजिंग जेन्ना केल्ले सपोज एक 50 वर्सां पयलीं केल्ले तेन्ना बीच आसलेली खारेवाड्याची. आयज खारेवाड्याची बीच ना ती खंय गेली. दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दॅट ड्रेजिंग वीच वॉज डन सेवरल इयर्स बॅक. आनी आयज जे ते करूंक सोदताले ते इफेक्ट नेक्स्ट 25-50 वर्सांनी पडटले तेन्ना वास्को टावनूय आसूंक शकता ना. Brought to their notice that when they are going for capital dredging, almost 2.4 cubic million cubic meters of material will be dredged. They have not taken into account the houses. The jetty, आमच्या रुमडावाडा jetties घरां जे आसा, they have not considered that because if so much of soil is dredged in one shot, that hill will start sliding. So they have admitted that that was not part of their. They have not done a study on that. Okay. Or was it just ready to? Disaster. As far as their disaster management is concerned, just by the side of this project, there is a coal stockpile which is operated by a private company. They have not taken that into account. They admit in their EIA study that coal is a spontaneously combustible material. It can catch fire on its own without any reason. Right next to that, they have got this coal stockpile, and after that there is an ammonia tank, which is just, they admit, 200 meters away. Then nothing of this has been taken into account as far as their disaster management plan.